Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे सामर्थ्य, देवाचे सामर्थ्य. लोबो द्रेमे जेके त्राबुसे. देवाचे सामर्थ्य माझ्या जीवितात. ओ देवाचे सामर्थ्य एखादी चिजूच्या खामार देवाचे सामर्थ्य लेबे देने मेने खेते रेबेसो इन लबो हान साकाटाला ब्लाब्ला ओ शिके त्रोबून त्रोमोसे ए शकाटाला बा antramose ओ शकाटाला ब्लाब्ला ब्ला. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. जेजू ख्रिस्ताचे सामर्थ्य माझ्या जीवितात. जेजू ख्रिस्ताचे सामर्थ्य माझ्या जीवितात. हालेलुया. 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 मोगाच्या बाबाईनानो सांगूंक सोदतालो ते जायत्या भाशेन मोगाच्या बाबाईनानो जायत्या भाशेन आमची सेवकाई जी आसता ती सेवकाई जी आमकां मेवता ती डिफरंट आसता. ओके. आनी आमी आमचें काम जे आमकां कॉलिंग आसा तें डिफरंट आसा. हालेलुया. सो दर एकल्यान आपलें कॉलिंग कितें आसा, आपलें आपोवणें कितें आसा तें सोदूंक जाय. जर तूं बेस्ट प्रिचर आसाय तर तुवें प्रिचींग करूंक जाय. जर तूं बेस्ट हिलर आसाय तर हिलिंग करूंक जाय. जर तूं बेस्ट मोगाच्या बाबतींत वर्शिपर आसाय तर वर्शीप करूंक जाय. जर तूं बेस्ट आनी वेगवेगळ्या भाशेची गिफ्टां आसा न्हू त्या गिफ्टांचे जर देणें तुका आसा तर त्या भाशेन जर तुका जर गिफ्ट आसा हात दवरल्या उपरांत टंग्स प्रेयरान उलोवंक येता अशें दुसऱ्यांक तर तुवें तें गिफ्ट यूज करूंक जाय. जायते भाशेन न्हू आमी आमच्या जिवितान वा सेवा करतना न्हू आमकां मोगाच्या बाबायन न्हू येता न्हू तीच गिफ्टां वा आमकां दिसता हेंच म्हाज्या लायफान गिफ्ट ना. दर एक गिफ्ट तुजे पासत आसा. तुज्या मुखार तें एका फ्रुटा भाशेन दवरलां. जशें तुजे भितर पवित्रताय येता जशें तुज्या भितर ते पवित्रताय घेवन तूं चलताय मोगाच्या बाबायन एक गिफ्ट तुका मेळत रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबायन आमच्या जिवितान न्हू सदांच मतीन धरात तुजें कॉलिंग कितें आसा, तुजें आपावणें कितें आसा तें इम्पॉर्टंट. जायते फावटी आमी आमचें आपावणें आसता एक आनी आमी करता दुसरें ना तेच हें म्हणटा. आनी तुज्या पवित्र सेवकाक Acts chapter 4:13 आनी तुज्या पवित्र सेवकाक जेजूच्या नांवी पिडा काडून उडोवंक आश्चर्य आनी खुणा करून तुजी पदवी दाखय. आमेन. सो पवित्र पुस्तक सांगता तुज्या सेवकाक जेजूचे नावे पिडा काडून आनी आश्चर्य करून आनी खुणा करून तुजी पदवी दाखय. म्हणत रावचें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा तूं एक देवाचो सेवक आसाय. तुजे वरवीं जायते आत्मे साल्वार जावचे आसा. तुजे वरवीं जायते आत्मे देवा लागीं येवचे आसा. सो तुमचो आत्मो तुमी सांबाळून दवरूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Acts chapter 4:31 आनी उपरांत पळयात लायन कितें ती मागणी करता आसतना ती एकठांयलेली स्वात हाल्ली परतून हाल्ली. Acts chapter 2 हाल्ल्या तशीच परतून एक पावट हाल्ली म्हणटा. परतून स्वात हाल्ली. अशी स्वात आमच्या लागीं कित्याक हालना, अशी स्वात आमच्या जिवितान कित्याक जायना. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती पवित्र आत्म्यान भरली आनी काळजीदारपणान देवाचे उत्तर परगटूंक लागली. सो बाबा हें जें कितें आतां हांव सांगता न्हू हें सगळें जें तुमचें प्रेयर लायफ आसा, जें तुमचें आनीक कितें सेवकाई आसा, आनीक तुमी देवाक मदत करता, ही सगळी जी सेवकाईचं बेस्ट तिचे बेस जावन आसा तें म्हटल्यार टंग्स प्रेयर. कित्याक ज्या वेळार तूं टंग्स प्रेयर करताय, ज्या वेळार तूं चिबेच्या मागण्यान उलयताय त्या वेळार मोगाच्या भावांनो खेरीज भाशेन देवाचें सामर्थ्य थंय देंवता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरताय.
बाबा सदांच मोतींदरात कितें म्हणटा आसतना ती स्वात हाल्ली. ह्या सदांच मोतींदरात कितें म्हणटा आसतना कोण उलयता, मागणें करता आसतना, खंयचे मागणें करता आसतना, कशें मागणें करता आसतना ती स्वात हाल्ली. जर ती स्वात तेन्ना हाल्ली जाल्यार आयज तुमी टंग्स प्रेयर करूंक ती स्वात हालची ना. आमेन. 100% हालतली बाबा. कित्याक हालची ना? ज्या वेळार तुमी प्रेयर करतात त्या वेळार थंय पवित्र आत्म्याचें सामर्थ्य आसता थंय. आनी थंय पवित्र आत्म्याचें सामर्थ्य आसता थंय बाबा स्वतंत्रताय आसता. हालेलुया. सो 100% बाबा ती स्वात हालता. कित्याक पळय परतून एक पावट सांगता, Acts chapter 4 verse 31, ती मागणें करता आसतना ती एकठांयलेली ती स्वात हाल्ली आनी ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागली. आयज आमच्या पुऱ्या लायफान न्हू, आमच्या जिवितान न्हू, एकदां पासून आमी प्रेयर करतना स्वात हालना कित्याक? प्रेज द लॉर्ड. एकदां पासून स्वात हालना कित्याक? प्रेज द लॉर्ड. एकदां स्वात हाडणें म्हटल्यार कितें? स्वात हाडणें म्हटल्यार तुजे जिबे वरवीं तूं संवसारान एक विचित्र काम करणे. आमेन. हालेलुया. कित्याक ज्या वेळार तूं देवाक तुजे जिबे वरवीं सम्मान दिताय, देव तुका तुज्या जिवितान आपले वरवीं सम्मान दिता, मान दिता. ज्या वेळार तूं जेजू क्रिस्ताक तुजे जिबे वरवीं मान दिताय वा सम्मान दिताय न्हू, त्या वेळार देव आपले उद्देशी तुका मान आनी सम्मान दिता. आनी देवाचो मान आनी सम्मान आमच्या जिवितान आमी सदांच घेवंक जाय. देवाचो मान आनी सम्मान मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितान आमी सदांच आसोन घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सदांच मोतीन धरात बाबा. मनशांनी मान दिल्या परस देवान मान दिलेलो अदीक बरें. कित्याक जर मान दिता पूण देव दिता ती फुलां साश्णांक तेकतात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो मोगाच्या बाबयांनो आयज पासून काम करात. हे देवाच्या उतराचेर Acts chapter 4 पयलें म्हटल्यार ताचे धमकावणे तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकाक निर्मी. हें पयलें उतर. दुसरें उतर जावन आसा आनी तुज्या पवित्र सेवकाक जेजूच्या नांवी पिडा काडून उडोवंक आनी असरी आनी कुणा करूंक तांकां पदवी